वास्को गॅस सिलिंडर स्फोट प्रकरणात नौदळ अधिकारी अनुराग सिंग राजावताक जामीन मंजूर जाला। न्यू वाडे वास्को जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटात अनुरागाची गुरुवार बायल शिवानी आणि ताच्या साश्येक मरण आयिल्लें। 18 नोव्हेंबराक वास्को हांगा निवाडे एक सिलिंडर ब्लास्टान दोगांची डेथ जाली आनी ते डेथाक खंय तरी जी फॅमिली आसलेली जी डेथ जाली तेंच्यांनी खंय दुबाव केल्लो की तेचो खंय तरी घोवाचो हितून हात आसा म्हणून आनी पुलिसान इन्क्वायरी करून ताका 12 डेज पुलीस कस्टडी घेतलेली। मागीर 12 डेज पुलीस कस्टडी जावन ताका ज्युडिशल कस्टडी म्हणल्यार कोलवाळे हांगा ताका दवरलेलो आनी आतां तें सगळें जावन आतां खंय तरी अशी एक बातमी येयला की आयज ताका बेल मेळिल्ली आसा। आनी जेन्ना आमी तेंचे जे चेडवाची जी फॅमिली आहा त्या भावा कडेन आमी जेन्ना उलोवपाक ट्राय केलें तेन्ना तेणी खंय तरी म्हणलें की आपल्यान ऑलरेडी आपल्याक कळयलें की खंय तरी एक डायरी पुलिसांनी लो मारलेली आसा आनी ते हितून खंय तरी ताका बेल अशी मेळटलीच म्हणून। आनी ते जेन्ना आमी ताका विचारलें तूं आनी कितें फुडले स्टेप्स कितें घेवपाचो आहा खंय तरी कोर्टान वचपाचो आहा हायर ऑथॉरिटी कोर्टान वचपाचो आसा म्हणून तेणी आमकां खंय तरी असो कांय रिप्लाय दिवना। वास्कोच्या गोमंतक टीव्ही